रोस्टराचेर आधारित आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले पण अजूनही अधिसुचोवणी काडिल्ली ना। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या आवतीनो वेल्यान सरकारी बंगल्याचेर वचून हिराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। राय मतदारसंघाच्या राखीवतायेत केल्लो बदल हे भाजपाचेच कारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला। गोवा वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत आरक्षणाच्या अधिसुचोवणेत मातसो बदल केल्लो। दक्षिण गोंयचो राय मतदारसंघ बायलां खातीर राखीव दवरला। ह्या आदी हो मतदारसंघ एसटी समाजा खातीर राखीव दवरिल्लो। हे फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणूक अधिकाऱ्याची भेट घेतली। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची तारीख आरक्षण आणि एसआयआर विशीं कांयच स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत आपान वेंचणूक आयुक्ताची भेट घेतली। 14 ऑक्टोबराक अधिसुचोवणी जारी करून आरक्षण यादी वा वेळापत्रक जाहीर करूंक ना। तशेंच राया पंचायतीच्या आरक्षणात अचकीत बदल केल्ल्यान आमी जाहीर केल्ल्या उमेदवारांचेर परिणाम जाला असो आरोप आपाच्या वाल्मिकी नायक हांणी केला। उत्कृष्ट अभिनेते आणि हिंदी सिनेमाचे ज्येष्ठ कलाकार धर्मेंद्र सोमारा संवसाराक अंतरले। श्वास घेवपाक त्रास जाता म्हणून ह्याच म्हयन्यात मुंबयच्या हॉस्पिटलात तांकां भरती केल्ले। उपचारा उपरांत तांकां हॉस्पिटलांतल्यान घरा हाडिल्ले। सोमारा ताणें निमणो श्वास घेतलो। विलेपार्लेचे मसणभुंयेर तांचे कुडीर निमणे संस्कार जाले। तांणी शोले, चुपके चुपके, अंधा कानून, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, यमला पगला दिवाना अशा जायत्या हिट चित्रपटांतल्यान प्रेक्षकांच्या मनार राज्य केला। सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सोपूत घेतलो। सोमारा राष्ट्रपती भवनात चल्ले सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां सोपूत दिलो। सरन्यायाधीश म्हणून तांचो कार्यकाळ 14 म्हयन्यांचो आसतलो। 9 फेब्रुवारी 2027 ते निवृत्त जातले।
या पर्यटन हंगामाच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी मिलेनियम क्रूज अमेरिका, यूके, जर्मनी आणि भारतातल्या सुमार 2000 विदेशी आणि देशी पर्यटकांक घेऊन मुरगांव बंदराचेर दाखल झाले. आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बेगीनूच सुरू जातले आणि ताका लागून क्रूज पर्यटनाक व्हड चालना मेळटली अशें एमपीएचे ट्रॅफिक मॅनेजर जेरोम क्लेमेंटान सांगले. मडगांव रेल्वे स्टेशनावेल्या पार्किंग लॉटांत फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन पार्क करून दवरिल्ल्या बेवारस दुचाकीचो सर्वे केला. ताचो रिपोर्ट कोंकण रेल्वे पुलीस आनी आरटीओ कडेन दिला. बेगीनूच ह्या बेवारस गाडयांचेर कारवाय जातली अशें कोंकण रेल्वेचो प्रादेशीक वेवस्थापक बबन गाटकेन सांगलें. काणकोण म्हालात अचकीत आडवळ्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. स्कुलां सुटपा वेळार म्हळ्यार दनपारच्या 1:30 वरांचेर पावस पडिल्ल्यान भुरग्यांक भिजत घरा येवचे पडले. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्याच्यान पावसान विसव घेतिल्लो, मात सोमारा अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. अचकीत पावस आयिल्ल्यान लोकांक झाडांचो आलाशिरो घेवचो पडलो. फोंडे मडगांव रुटाक चलती बस बंद जाल्ल्यान आरटीओन त्या रुटाचो दुसऱ्याक दिल्लो परवानो परतून त्याच मालकाक परत केलो. बस दरी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान दोनूय बस दऱ्यांची समजूत काडिल्ल्यान हो प्रश्न सुटावो जालो. मजगतीं फोंडेच्या आरटीओ कार्यालयात अशाच तरेचे कारभार चल्ल्यात असो आरोपूय सुदीपान केलो. मुंडेलवाडो वेळूस 70च्या सरकारी मुळावे शाळेची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान ताच्या दुरुस्तीचे काम हातांत घेतला. शाळेच्या वंटीक वेळो गेल्यात, मात फक्त छप्पराचीच दुरुस्ती जातली. ताका लागून पालकांनी नाराजी उक्तायल्या. छप्पराची दुरुस्ती करून कितें फायदो? वंटी कोसळून अनर्थ घडलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो असो प्रश्न करीत फक्त छप्पराची दुरुस्ती करिनासतना पुराय शाळाच नवी बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या.
शांतदुर्गा देवीचं जयघोष, पारंपरिक विधी आणि भक्तगणांच्या हजेरीत दिवसाच्या फामात नव्या सोमाराक वडात दवाशान सुरुवात झाली. नव्या सोमारा निमतान पुराय शहरात भक्तिमय वातावरण फाकला. मंगळारा सकाळी या उत्सवाची सांगता जातली. कोकण रेल्वे पोलिसांच्या सादूरकाये खातीर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर व्हड दुर्घटना जावपाची टोळी. धांवत्या कोकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतना एक प्रवाशी पाय निसटून रेल्वे आनी प्लॅटफॉर्माच्या मदीं पडलो. बेगुंठार ड्युटेर आशिल्ल्या रेल्वे पुलिसांनी धांव घेवन प्रवाशाचो जीव वाटायलो. कोकण रेल्वेचे सीएमडी संतोष कुमार झा आनी दोनूय रेल्वे पुलिसांनी केल्ले बरे कामगिरी खातीर तांकां रोख इनाम दिले. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या जोड पालवान पणजी जिमखान्यात एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह 2025 कार्यावळ जाली. शेतकी मळाक घटमूट करप तशेंच विद्यार्थी तरणाटी पिळगी आनी शेतकी वेवसायिकांक चालना दिवपा खातीर हे परिशदेचे आयोजन केल्ले. आदी सावन आनी नवे शेत वेवसाय सुरू करपा खातीर अनुदान कशें घेवप हे विशीं शेतकी उपसमितीचे अध्यक्ष महेश पाटीलान म्हायती दिली. जाल्यार तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस शेतकी मळार योगदान दिवचें अशें आवाहन मंत्री सुभाष शिरोडकरान केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विश्व बॉक्सिंग कप फायनल 2025 वाटो घेऊन अद्भुत, असामान्य आणि विक्रमी कामगिरी केल्ल्या खातीर सगळ्या खेळगड्यांची तोखणाय केली. या पंगडान वट्ट 20 मेडलां जिखली, हातूंत 9 भांगरा पदकां आशिल्ल्याचें कळ्ळां. देशा खातीर ही अभिमानाची गजाल जावन आसा तेन्ना चडांत चड तरणाट्यांनी खेळामळावेल्या सर्तींनी वांटो घेवन देशाक प्रतिनिधित्व करपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यान केलें. भारतीय नौदलान सोमारा मुंबईच्या नौदल डॉकयार्डात INS माहे या झुजा खातीर खासा तयार केल्ल्या एंटी सबमरिनाचे लोकार्पण केले. ही सबमरीन कोचीन शिपयार्डात बांदल्या. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान देशातले जहाज बांदपाच्या यंत्रणेच्या वाडटे क्षमतांची ही सबमरीन एक गवाय थारतली. देखून ह्या क्षेत्रात देश बरी उदरगत करता आणि असोच फुडें करीत रावतली.
कसल्याय संकटात बायलांक मजतीचो हात दिवपा खातीर राष्ट्रीय बायला आयोगान नवी हेल्पलायन जाहीर केल्या। 14490 हो हेल्पलायन नंबर 24 वरां बायलांच्या सहकार्या खातीर उपलब्ध आसतलो। खंयच्याच परिस्थितीत बायलांक कळाव जायनासतना ह्या हेल्पलायनी वरवीं मजत मेळटली। राष्ट्रीय बायला आयोगाच्या ह्या यत्नांक भारतभर बरें येस मेळटलें हातूंत दुबाव ना। देहरादून विमानतळाचेर इंडिगो कंपनीचे विमान लँड जातना अकस्मात पक्षी आयिल्ल्यान मातसो गोंधळ जालो। मात विमानान आशिल्ले 146 प्रवासी सुखरूप आसा, कोणाकूच कसली दुखापत जावंक ना। फक्त विमानाचे मातशें लुकसाण जाल्ल्याचें कळ्ळां। सायबर गुन्ह्या फाट्यान गेल्या गुळेवता विरोधी कारवाईत बंदी घाल्ल्यो वट्ट 54,000 ट्राडामोल हायड्रोक्लोरिक टॅब्लेटी जप्त केल्ल्यो आसा। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 5 ड्रग सप्लायरांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दुबावितांचे खंय आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सापडलां। जप्त केल्लो म्हाल वट्ट 32 लाख रुपयांचो आशिल्ल्याचो कळटा। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिल्लीच्या सायबर गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या कारवाईत 3 दुबावितांक अटक केल्या। या कारवाईत वट्ट 1.6 कोटी रुपयांचो स्टॉक मार्केट स्कॅम उक्ताडार हाडलो। फटीच्या कंपनींचोय पर्दाफाश केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। ह्या संदर्भात 13 एनसीआरपी कागाळी आणि 45 एनसीआरपी कागाळी नोंद जाल्ल्यो खंय। हातूंतले वट्ट 88.4 लाख रुपया आणि 22 लाख रुपया रिकव्हरी करपाक पुलिसांक यश आयलां। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। उत्तराखंड पुलिसांनी अल्मोड़ा हांगा सांगल्या एका सरकारी शाळे कुशीक 161 जिलेटिनाच्यो काडयो जप्त केल्या। इतल्या व्हडा प्रमाणात स्फोटकां सापडिल्ल्यान एकूच खवदो पडला। वाठारात खर सुरक्षा दवरल्या, तशेंच ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करप सुरू आसा।
गढवाल जिल्ह्यात झालेल्या भिरांकूळ अपघातात एक बस खोल दरीत कोसळली। या घटनेची माहिती मिळताच राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचं पंगड घडणूक दाखल जाऊन बचाव कार्यात सुरुवात केली। या बसीत प्रवास करपी 5 जण मरण आयला झाल्यास 6 जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली। जखमींचे ऋषिकेशातल्या एम्स हॉस्पिटलात उपचार सुरू असा। कडे बसविलेले नियंत्रण सुटिल्यानं अपघात झाल्याचा प्राथमिक अदमास असा। मथुरा उत्तर प्रदेशात अकस्मात झालेल्या अपघातात बसचा धक्का रस्त्याच्या डिवायडरात बसलो। बस उंताली आणि सुमार 12 जण प्रवासी जखमी असल्याची कळटा। अपघात यमुना एक्सप्रेस हायवेचेर जालो। ड्रायव्हराचे नियंत्रण सुटिल्यानं हा अपघात झाला असल्याचा प्राथमिक अदमास असा। सध्या जखमींचे उपचार सुरू असतात। पोलीस अपघाताचा पंचनामा करून तपास करतात। भारतीयांक सकाळ साली काय चाय बगर सुख लागना, मात चायचे सेवन केल्या उपरांत काय जणांक त्रास जाणवतात। मनात पोटात दुखता, आमट ढिकर येतात, छातीत जडपणा वा एसिडिटीचा त्रास जाता। या सगळ्या त्रासा फाटले मूळ कारण आमच्या जिणेत लावून घेतलेल्यो चुकीच्यो सवयो। उपाशी पोटार च्या पिवप, चड दूध वा साखर घालून चायचे सेवन करप वा दिसातल्यान 6 फावटी तरी च्या पिवप अशी वेगवेगळी कारणां आसूं येतात। मात जर च्या घेतले बगर तुमचे पान हलना आसत पूण तुमकां एसिडिटीचोय त्रास जाता आसत तर अशा वेळार च्या घेतल्या उपरांत हलके गरम उदकाचे सेवन करप वा पचन शक्ती सुधारपा खातीर बडीशेप लेगीत खावची अशें म्हणटात। जाका लागून एसिडिटीचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता। तशेंच एसिडिटीचेर एक रामबाण उपाय म्हळ्यार गोड खावप। गोडाचो ल्हानसो कुडको लेगीत पोटात जावपी त्रास कमी करपाक मजत करता। ताक लेगीत एसिडिटीचो त्रास आशिल्ल्यांनी पिव येता खंय, देखून चायचे अति सेवन टाळून योग्य ते खावपा पिवपाचेर भर दिवप आयच्या काळात खूब गरजेचें आसा। नव्या संशोधनाप्रमाण गोडेमूताविशीं एक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या। गोडेमूत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विसरायत करपाची चड शक्यताय आसतली। त्या भायर गोडेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या। आंगात साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात। मजगती गोडेमूताचें प्रमाण चड आसल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशें अभ्यासांतल्यान फुडें आयला। संवसारीक भलायकी संघटनेन उक्तायिल्ल्या अभ्यासांतल्यान संवसारभर क्षयरोग, टीबी हो संसर्गजन्य रोगाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकड्यात पयल्या क्रमांकाचेर पावला। 2024 वर्सा अदमासाक 12.3 लाख लोकांक ह्या रोगान मरण आयला। फाटल्या वर्सा 10.7 दशलक्ष लोक क्षयरोगान दुयेंत पडले। तातूंत 58 लाख दादले, 37 लाख बायलो आनी 12 लाख भुरगे आशिल्ल्याची नोंद जाल्या। क्षयरोगाचो संसर्ग जाल्ल्या मनशा कडल्यान खोकली, शीत वा थूक हांच्या वरवीं हवेंतल्यान पातळटा आनी मुखेलपणान कुरवामाचेर परिणाम जाता। वा आडांग वा ताचेर उपचार करपाक मेळटा।